today was hearing for appearance, and we have just been received with the charge sheet. So I have actually not had the time even to go through the charge sheet, so I do not know the matter in detail. But as per what my client has told me, this again seems to be just another attempt on the part of the government to harass local activists who go against some of the projects and some of the happenings that happen in the villages. In this particular case, it is to do with a illegally installed Shivaji statue, and there was some sort of protest in that regard, and an MLA was present there, and there was some sort of a confrontation where the local people questioned him, and merely based on that, now a charge sheet has been filed, and 27 accused have been brought to court, and they are now supposed to face trial. Again, just on the simple bare facts, this seems to be another attempt just to harass and make issues for local activists who take up issues at various levels, mainly the environmental issues that they take up at the village level. What happened today exactly in the court? Today was just a matter for hearing. There were summons were given to the accused. They have appeared before the court and they have been given the charge sheet. So I'll have to go through the charge sheet and see what exactly they are charged with. आमचेर केस फायल जाल्यार आतां आमी चार्ज शीट घेयला पूण आतां थ्रू वचोंक जाय कितें आहा कितें एविडन्स आनी कितें आहा ते बट आमचेर केस जाल्यार ही शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू इरेक्ट केल्लो 2024 19 फेब्रुवारी आनी 18 फेब्रुवारी तो इन्सिडंट जाल्लो सो त्याक लागून 27 जाण आर्यलाचे हेंचेर केस फायल जाल्या एकलो आउटसायड द विलेज आहा सो हेंचेर केस फायल जाल्या आतां केस फायल जाल्या हितून आमी 27 जाण आसलेले सगळो लोकांचो येयलो आहा तेतूंत कितू लोक आसलेलो पुलीस फोर्स कितू आसलेलो फूल ऑफिस बॅरल आसलेली कलेक्टरा गेली हे सगळे लोकांचो येयलो आहा बट तरी आसतना आतां कोर्टांत घायल म्हणटकीर आमच्यांनी चड उलोवपाक जायना हांव फकत तितलेंच एक विस्वास दवरून रावता ज्युडिशरीचेर आमकां न्याय मेळटलो ही टोटली फॉल्स केस अशें आमकां दिसून येयलां बट तरी आसतना आतां चोया कितें आमी आमगेलो एडवोकेट काडला आनी दुसरे आमगेल्या दुसऱ्या आमगेले आमी 4-5 जाण कितें एडवोकेट आहा दिसताय म्हाका बट फकत इतलेंच ही फॉल्स केस हांव हांये कडेन सांगता ही फॉल्स केस लोकांक ऑफ करपाचें जाता जाल्यार सरकारान केसो घालची बंद करच्यो 4-5 सेक्शन कितें लायनाय 4-5 सेक्शन अनलॉफूल असेंब्ली आनी हें तें आतां आमगे एडवोकेट कितें आहा पळय ते हेजेर तो आगुतलो कितें आनी काडटलो कितें ट्रायल जाती आहा MLAचे घायल ना MLA येयलो गेलो MLAन आमकां सपोर्टूय दिलो सगळें दिलें बट तें पुलिसेचें आहा तें कोण जाय कोण घालूं नाका तें तेणी केलां तेंच मुजेर फर्स्ट ऑफ ऑल मुजेरीच एच्यो केसो पयल्योय आहाय सो एविडन्स ना जायत ना आसलेले त्या टायमा वयले जे आतां BJP सरकारान चलले तेंचेरय केस म्हणून बट तें आनी उलयन फायत ना एक पाट केस जाली एक्यूज म्हणटा कडेन बट आमी एक्यूज म्हण अजून प्रूफ जालो नाय आमी हांव जाल्यार म्हणटा आमगे विलेजर वॉरियर हें जाल्यार हांव डायरेक्ट सांगता आमी स्वता गेल्ले आनी आमी स्वता पासत रावतले आमी खूंय कोणाक कांय वायट केलें ना आतां केस जाल्या तेन्ना चलत येतो पडटलें बाबा कोण उदका आनी कोण जमनीर आहा तो